आता खबरो विस्तारान। मंगळारा मंत्री आमदारांच्या हजेरीत गोय विधानसभा दीस मनयलो। ह्या वेळार मंत्री आमदार हजर आशिल्ले। तांच्यांनी विविध मुद्द्यांचेर ह्या सुवाळ्याक चर्चा केली। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। जे बुजुर्ग जे सिनियर लोक आसात जे पयलीं आमदार जावन गेले तांचे तुम्ही भोवमान केलो हे बरो पायलो बरे स्टेप मारले आसा आनी बरे की जेणे करून सगळ्यांक तेजे बद्दल कोण कितले फावटी निवडून आयलो पयलीं असेंब्लीक जेन्ना निवडून आयले बद्दल तांकां हे केल्लें आसा ही परंपरा तुमी फुडें कायम दवरतले कित्याक हेजे उपरांत जे आनी कोण सिनियर आसात तांचो भोवमान जावपाक जाय। आनी खऱ्या अर्थान एक हो फॉर्मांतल्यान एक बरी दिसता पळोवपाक की सगळे हांवें म्हणलें की आजी म्हाजे सगळे आमदार जे आपल्या आपल्या क्षेत्रांत आपल्या आपल्या टायमाक बरें कार्य केल्लें आसा खुबसो तेजे कडच्यान तेंचो अनुभव तेंचे एक्सपिरियन्स जे आसा ते ह्या फॉर्मांतल्यान बाकीचे नवे आमदारांक शिकपाचें अशें आसतलें कित्याक त्यांनी अनुभव त्या टायमाक त्या काळांत तेंचो अनुभव जो आसा तो आमकां आतांच्या काळांत मेळटलो। They have not focused attention on these issues. Child rights म्हणू नका, drugs म्हणू नका, prostitution म्हणू नका, road accidents म्हणू नका, child abuse म्हणू नका, हे खूपशे विषय दुर्लक्ष जाल्ले आहा। आमी लक्ष घालतात मातशें पूण हांव ते प्रमाणे रिजल्ट येयना। ती कारण कितें तें कळना म्हाका। हें कारण म्हणजे ते भशेन लोकां मदीं अवेअरनेस म्हणजे लोकांचो प्रेशर येयना। लोकां कडल्यान जो प्रेशर येयत जाल्यार म्हाका दिसता लेजिस्लेटर जावपाक कांय कितें आनी दुरुस्ती करतात। सगळ्या चीफ मंत्र्या पैकी चीफ मिनिस्टरा पैकी सगळ्यांत चड आसता म्हादय बद्दल जर कोणें दाखयलें आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकार म्हणटकच तोच मनीस ताजो गळो भरपाक वचचो ना अशें म्हजें मन सांगता। पूण म्हजे इंटेलेक्ट सांगना म्हणटकच आमी सगळ्यांनी हांगा विचार करपाचो आसा की ही म्हादय राखून दवरपाक बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर बीजेपीचो सरकार हो विचार न करता सगळ्यांनी एक जावन चीफ मिनिस्टराचेर प्रेशर हाडून फुडें वचपाची गरज आसा। सांगून दिसताचें की जशी संस्कृत आमची आजी आसा तशी कोंकणी मराठी आमची आवय आसा, हिंदी आमची मावशी आसा आनी इंग्रजी शेजारच्या घरातील प्रेम करण्यासारखी सुंदर मैत्री। त्याचप्रमाणे म्हादई आमची आई तीच आमची जीवनदायी। येडियुरप्पाला प्रेमपत्र लिहून अचानक केली घाई चूक गोडचूक ही शरणागती हे तुम्ही ठरया। Debates in assembly are not taking place. आणि म्हाका दिसता leader of the opposition has to lead the debate. That is not yes no म्हाका दिसता खंय तरी चेंज घडोवन येवपाक जाय ह्या हितून बिकॉज एज अ लेजिस्लेटर इट इज आवर रायट। I feel as a legislator it is our right to express our views and opinions on everything without fear. वेगवेगळे इश्यूज आज ह्या सगळ्या फोरमांतल्यान तुम्ही मांडिल्ले आसात। सरकार असो घटक ह्या नात्यान सरकार ह्या नात्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो तुम्ही मांडिल्ले आसात त्यो सरकारा मुखार पावोवपाचो आनी गोंयचे मुख्यमंत्री आनी बाकीचे आमचे मंत्री जे गण जे आसात तांचे मुखार पावोवपाचो हें उतर तुमकां हांव ह्या सभागृहांत दिता। जे हांगासर उलयले 8-9 जाण आमचे एक्स मंत्री आमदार तांच्यांनी आनी एमपीज हे बी हांगासर उलयले तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय मांडले तितून करून गोंयचो इतिहास गोंयचो ओपिनियन पोल गोंयचे घटक राज्य ह्यो सगळ्यो गजाली जे आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा हांचो विसर आतांच्या पिडयेक पडपाक लागलेलो आसा आनी हो विसर पडपाक जायना म्हणून आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य आसा की ते याद फुडल्या पिडयेक उरपाक जाय।